मिटींग एक किती झालं, किती डिस्कशन झालं आज ॲक्च्युली हांवें अपॉयंटमेंट घेयलो SP साऊथ आनी साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन अरावंड 7 o'clock in the evening. So the meeting, joint meeting to understand what has happened with regards to the Morgaon alleged rape incident जे रिपोर्ट जाल्लें आनी एडवोकेट जनकी तेन जे आउट केल्लें आनी कंप्लेन केल्लें आज म्हाका 3 दीस कंप्लीट जाले. सो हेजें कितें जालें तें फॉलो अप करपाक, बिकॉज yesterday what I understand that the complainant has already filed written complaints to the chief secretary, to the DGP and various other offices. So हेजेर चर्चा करपाक आनी कितें जालें तें फायंड आवट करपाक एंड वॉट आर द लॅप्सीस. कित्याक पळयलें जाल्यार 8:30-9 वरांचेर 16 तारखेर हें इन्सिडंट जाल्लें आनी दुसरे दिसा 17 तारखेर 3 वरांचेर रिपोर्ट जाता दॅट द विक्टीम सेज दॅट शी डज नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट आनी दॅट शी सेज दॅट शी इज नॉट रेप्ड. कांयच जालें ना, ओन्ली ताणें तंबाखू खायल्लो ना आनी तंबाखू खावन उदक पिलें, तंबाखू खावन उदक पीत रावलें आनी ताका घरा याद आयली आनी घरा वचपा जाय म्हूण ताणें म्हणलें की आपल्या रेप केलें म्हूण ही स्टोरी आमकां आयकूं येता. बट 8:30-9 वरांचेर रातीको वचून सकाळीं 4 पुलीस स्टेशनान 2 तेंगे PSI, एक फातोर्डा PSI आनी एक मडगंज PSI, दोगांय घेवन भोंवलीं, वयर सकयल केलें. कोण म्हणटा मेमो जायो, मेमो नासतना मेडिकल टेस्ट करपा जायना, मागीर म्हणटा FIR जायी, FIR नासतो जायना, मागीर म्हणटा PI कित्याक नाशिल्लो, PI शिगम्याक गेल्लो. सो वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, शिगमो इज मोर इम्पॉर्टंट और an alleged rape incident that has happened and come to the police station in Margaon is more important. हे प्रश्न तेका विचारलें. हांवें म्हणलें तुवें CCTV फुटेज चोयल्या, तो म्हणपाक लागलो CCTV फुटेज काडल्या बट चोयली ना. सो मडगांव पुलीस स्टेशनाक प्रत्येक रुमान जावं PI जावं PSI जावं खंयचोय कॉर्नर जावं जाल्यार थिंगा CCTV फुटेज आसपा जाय, कॅमेरा आसपा जाय विथ ऑडियो. कित्याक ऑल्सो द कंप्लेनंट हॅज सेड दॅट इन द पुलीस स्टेशन ऑल्सो शी हॅज कन्फेस्ड, द विक्टीम हॅज कन्फेस्ड दॅट शी वॉज रेप्ड. सो इन द पुलीस स्टेशन कन्फेस केलें जाल्यार पुलिशे कडेन व्हिडिओ आनी ऑडियो आसपा जाय. आनी जर तर पुलिशे व्हिडिओ आनी ऑडियो ना आनी तेका जरी जरी जे जाग्यार कॅमेरा ना ते कोणशा वचून इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें ते चलयेचो विक्टिमाचो जाल्यार पुलीस इज एट फॉल्ट. ह्यो सगळ्यो वस्तू फायंड आवट करपाच्यो. कितली वरांचे पुलीस स्टेशनांतून भायर सरले, कितली वरांचे हॉस्पिसियो भितर सरले, दोनी टायम कंपेर करपा जाय. मोदें हूंय गेलो काय म्हूण विचारता पळय, तो म्हणपाक लागलो मोदें आनी हूंय गेलो नाय. आय टोल्ड हिम ask the complainant. The complainant has clearly said that she was taken to the NGO's house. हे कंप्लेनंटान उलयलो. सो कित्याक गेले घरा कडेन, वॉट इज द प्रोसिजर, कित्याक वचपा जाय हांगा तुवें, कोण खूंच NGO गे घरा गेले. सो फायंड आवट कर हू इज दी पीपल बिहायंड दीस. द होल थिंग इज आमकां सगल्यांकूच डावट आहा की मडगांवां सेक्स ट्रॅफिकींग चलता आनी दॅट द पुलीस इज इनवॉल्ड इन डुईंग सेक्स ट्रॅफिकींग. एंड हू आर द पुलीस, दीज 2 PSIs who have not trying to do their job. आनी जर तरी मडगांव सेक्स ट्रॅफिकींग चलना जाल्यार हें क्लियर जावपा जाय. आमकां इतलें जाय आनी हें क्लियर करता जाल्यार ऑल फोन कॉल्स हॅव टू बी ट्रेस्ड. PSI गे फोन कॉल ट्रेस जावपा जाय, PI गेले फोन कॉल ट्रेस जावपा जाय, हॉस्पिसियो जो डॉक्टर आशिल्लो तेगे फोन कॉल ट्रेस जावपा जाय, हॉस्पिसियो गे कॅमराज तेजे रिकॉर्डिंग मेळपा जाय, पुलीस स्टेशना कॅमराज KTC कडेन मेळपा जाय, तेका कोण वयल तेगे रिकॉर्डिंग मेळपा जाय. हें सगलें म्हूण सांगलें 3 दीस जाले. एज अ SP ऑफ साऊथ तुका 3 दीस लागता. सो दीस वॉज द डिस्कशन. ही सेड ही इज गोईंग टू सिन्सियरली वर्क ऑन द मॅटर एंड टेक दीस. सेकंडली ताका विचारलें जरी तरी द चेअरपर्सन ऑफ वुमन कमिशन रंजिता पै हें तेगे कन्वर्सेशन आहा, हें ऑलरेडी आउट आहा. इन दीस शी इज टॉकिंग 2 थिंग्स. शी इज टॉकिंग अबाउट विटामीन M आनी शी इज टॉकिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर एंड तेगी उतर चोय. She is the chairperson and she says CM has definitely interfered. But you don't make a statement. The chairperson, BJP Muniz, आज हें उलयता. What is the meaning of this? I would say हें already out केल्या 48 hours जाली. Have you called the chairperson? Why haven't you called the chairperson? So ह्यो गजाल सगळ्यो विचारल्यो. Why is this investigation not happening? 48 hours लागता SP सावथाकू. सो जोरी तरी SP सावथाक आनी डिपार्टमेंटाक 48 hours लागता चेअरपर्सना आपोवपाक आनी ते गेले वॉयस एज वेल एज चॅट हिस्ट्री सगळी चॅक करपाक विथ हूम शी हॅज कॉल्ड दॅट डे. कोण कोण मनशां डेन कॉल केला
हें जर तर 48 hours लागता आनी तुमकां पुलिसेको जायना तुमगे डिपार्टमेंटाक कितें जाता तें चोवपाक जाल्यार म्हाका दिसता हें विजिलन्सा दिवपाची गरज ना एंड वी आर गोइंग टू मेक इट हॅपन वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट इफ द डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू डू दिस इन्क्वायरी in the next 24 to 48 hours we are going to put a demand that this entire matter goes to the vigilance. All the officers, all the medical staff that are involved that night needs to be suspended till the investigation is found out. The chairperson needs to be taken out from this position for such kind of a comments, or she has to be coming out with a statement. What does she mean this? Its meaning kide? Why she has said that the chief minister is definitely involved? Is he involved? And what is he involved? To what extent? What is her statement trying to tell? So, he mudgunch जाऊन कोणा salvar करू शकताय? Are these people all part of trafficking? Now, what kind of trafficking is this? जोरी तोरी ते चेडवा कामां हाडले थिंगा जाल्यार ते रजिस्ट्रेशन केल्ले कामां हाडलो तेका पुलीस स्टेशनाक कित्याक करूना? Who had called her? Also, the complainant talks about that she had got a call. The NGO gave the phone number for a call. आनी ते कोणाक उलयल्ले फोनाचेर त्या फोनाचेर उलयले तेका आपयला इन्वेस्टिगेशन करपाक ते मनशे आपयला कित्याक आपयलो ना? सो वाय सो मच ऑफ टायम 3 days जोरी तोरी एक भुरगें कामां हाडलें घरा कडेन आनी तें घरा कडेन काम तंबाखू खावन जर तर पडलें जाल्यार इतली घुसपावपाक गरज ना न्ही. दॅट्स द फॅक्ट. तो फॅक्ट क्लोज करपाक जाता. सगळ्या आपय सगळ्यांगे फोन घे सगळ्यांगे कॉल ट्रॅक कर आनी काबार कर. जोरी तोरी 3 दीस लागता हें सगळें करपाक. दॅट मिन्स डेफिनेटली देर इज some sex trafficking that is happening and definitely the claim of the complainant that the victim said that she has been raped हें सारकें आनी हें सारकें आसा हें बंद जावपाक जाय. टुडे वुमन आर नॉट सेफ आनी हें सारकें ना देखून जाल्यार वुमन सेफ्टी इज पॅरामाउंट. वाय इज पुलीस टेकिंग सो मच ऑफ टायम टू एन्श्योर that these things? वाय आर दे नॉट क्लियर? मेमो दिवपा जायो मेमो नाका. FIR आसपा जाय मेडिकला पयले पूण नाका. ही आन्सर्स क्लियर जाय. आज गोंयच्या जनतेक कळपा जाय गोंयच्या बायलांक कळोवंक जाय. आनी जोरी तोरी हें जायना जाल्यार वी आर एट फॉल्ट. गॉड सेव ऑल ऑफ अस आनी गॉड सेव ऑल द वुमन हियर. आज आमकां सगळ्या बायलांय सगळ्या भुरग्यांक जोरी तोरी आमी हें सारकें दवरनाय. वी आर हियर टू मेक शुअर दॅट द सिस्टम वर्क्स करेक्ट. I have even told the collector, I have told the SP, system has to work, please. We are here to put the system in place. Whether a rape has happened or not happened, to get complaint, find out, investigation procedure, 3 दीस जाले. You have not taken effort to do the correct investigation. आणि तुमकां जरी तरी इन्वेस्टिगेशन करपाक कापोसतात ना जाल्यार हें CBIक आनी विजिलन्साक धाडपाची गरज आसा. And we have to make sure that everybody involved, the 2 PSIs who are involved, जी नांवां कंप्लेनंटान घेयलें तांकां इन्वेस्टिगेशन कराय न्हू. एंड देन ओन्ली वील नो. आम कोणाचें नांव बिस्त उलयलें आम सगळे पेपराचेर तेंच उलयलें. वी हॅव नॉट स्पोकन एनीथींग एल्स. सो आय थिंक दॅट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड.